ना ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाचे संबंधित आनी इको सेन्सिटीव झोनाशी संबंधित कर्नाटका राज्यान बी ओपोज केल्लेलो आसा. तांकां बी त्रास तेजो नोटिफिकेशन खूब जाल्लो आसा. आनी आयज सकाळीच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन म्हाजी चर्चा जाली. आयज पेपरान जेन्ना हांवें पळयलें की लोक अस्वस्थ जाल्या, सांग्याचे लोक अस्वस्थ जाल्या आनी जायते कडेन. पण एक हांव सांगूंक सोदतां की आयज सकाळीच श्री भुपेंद्र यादव यांचे कडेन म्हाजी चर्चा जाल्ली आसा आनी CP गोयल DG फॉरेस्ट तांचे कडेन चर्चा जाल्ली आसा. लास्टाक आमकां लोकांच्या हितान काम करूंक जाय. हे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जे आसा हे गोंय राज्य एज फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून जे म्हाजे डोमेनान आहा ते हांवें प्रश्न ताका केलो की एज फॉरेस्ट मिनिस्टर कॅन आय रायट. आनी तेजे नंतर हांव मुख्यमंत्रीक बी ब्रीफ करतलो. हांवें जे पत्र हांव जे बरोवपाचो आहा ते मुख्यमंत्रीक बी हांवें कॉपी धाडून मुख्यमंत्री बी ते फुडें भुपेंद्र यादव कडेन ते आपल्या लेवलाचेर गोंय राज्याचे ओवरऑल रिप्रेझेंटेशन ते तांकां दितले. पूण त्याच बरोबर आयज म्हाजी ईमेल ऑलरेडी तयार जाल्ली आसा. ती ईमेल आनी लेटर एक मनीस हांव धाडपाचो आयज की आमकां गोंय राज्याक ही नोटिफिकेशन मान्य ना, आमचे विलेजीस तुमी एक्सक्लूड करपाची गरज आहा. आनी हांव लोकांक एक आश्वासन दिवंक सोदतां की गोंय राज्याचे सरकार आनी आमचे मुख्यमंत्री हांव आमी दोगूय चर्चा आमी सेम पेजीचेर आसा. आमी हें नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करचें ना. लोकांक कसलोच त्रास जावपाक दिवचे ना. लोकांनी अननेसरी अस्वस्थ जावपाची गरज ना. आमी गोंय राज्यान लोकांच्या हितान आमी काम करता. गोंय राज्यान फॉरेस्ट आसा, प्रायवेट फॉरेस्ट आसा, जायते आमची एरिया मोर दॅन 64% एरिया कवर जाल्ली आसा. गांवांत आनी शहरान बसलेल्या लोकांक ते चर्चा करपाक बरें सोंपें आसता. पूण कितें आसता गांवांत जे मनशाक त्रास जाता ते म्हाका खबर आसा. हांवें फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून हांवें आयज ते पत्र म्हाजे लेवलाचेर वयतले केंद्र सरकाराक, भुपेंद्र यादवजीक आनी आमचे CP गोयल DG फॉरेस्ट हांकां बी वयतले की आमकां हे नोटिफिकेशन मान्य ना, आमचे विलेजीस तुमी एक्सक्लूड करूंक जाय, आमी हें नोटिफिकेशन मानपाक तयार ना. आनी मुख्यमंत्री कडेन बी कॉपी हांव धाडून दितलो. आनी मुख्यमंत्रीन म्हाका सांगलेलें आसा ती कॉपी आपल्या कडेन धाडून दी. मुख्यमंत्री बी दिल्ली वचून भुपेंद्र यादवक मेळोन कर्नाटका जो स्टँड घेतलेलो आसा, कर्नाटका राज्यान भारतीय जनता पक्षाचोच सरकार आसा आनी त्या पक्षान जे स्टँड घेतले आसा ते स्टँड आमचे सरकार बी घेतले, आमचे मुख्यमंत्री घेतले. आनी गोंय राज्याच्या हितान जे कितें पावलां घेवंक जाय ती पावलां लोकांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक म्हणून आमी घेतले. आमकां ते 99 विलेजीस नाका, आमकां ते नोटिफिकेशन नाका, आमकां नोटिफिकेशनांतल्यान भायर काडपाची गरज आसा.